गोंयभर पावसाचो सांवर चालूच. फुडल्या 3 दिसांकय पडटलो घोग्यांनी. हवामान खात्यान दिले शिटकावणी. रस्ते आडावन उरिल्ल्यान भाजी दूध वेवसायाचेर जालो परिणाम. भाजपाची फुडारी आदली परराष्ट्र वेव्हार मंत्री सुषमा स्वराज अंतरली संवसाराक. गोंयचे विधानसभेत आमदार मंत्र्यांनी ओपली आर्गां. 5व्या दिसा खासगी टॅक्सीवाल्यांचो संप चालूच. म्हणटात सरकाराक शरण येवचे ना ते ना. करत स्क्रॅप गोवा मायल्स. सरकाराक दिला आव्हान. बुधवारा सोंपलो वास्कोचो 120वो दामोदर भजनी सप्ताह. भजन दिंडी काढून गोपाळ काळे उपरांत खारी वाड्यार केले श्रीफळाचे विसर्जन. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. आमी खंयच्याच ॲपात वांटेकार जावचे नात. फाटल्या 5 दिसां सावन आपल्या मागण्यांक दसून राविल्ले टॅक्सीवाल्यांनी सांगलां. गोवा मायल्स ॲप काडून उडोवपाच्या आपले भुमिकेचेरय ते ठाम रावल्यात. हे टॅक्सीवाले कालचे राती मुख्यमंत्र्याक वचून मेळिल्ले. बुधवारा बसका घेतल्या उपरांत टॅक्सी चालक संघटनेच्या फुडाऱ्यांनी मिडियाक म्हायती दिली. लोकांचो व्हड तेंको आसूनय काँग्रेसीन मात आपले वजन संपार आशिल्ल्या टॅक्सीवाल्यांचे वटेन लायला. त्यांचो स्टँड क्लियर आसा आनी म्हाजो स्टँड क्लियर आसा की गोवा मायल्स जे आसा पळय ते स्क्रॅपूच जावपाक जाय. तो मेरेन टॅक्सी घेवन आपल्या रस्त्यार देवपाक ना. हो स्टँड क्लियर जाल्लो आसा. तेंचें म्हणणें आसा की ॲप बेज टॅक्सी म्हणटा त्यो नाकात, त्यो गोवा मायल्स जावं कितेंय जावं. सो आयज स्टँड क्लियर जाल्लो आसा. काल आमी हॉनरेबल सीएमाक मेळ्ळे, थोडे पॉयंटूय घातले आमचे, बट तितून एक पॉयंट एड करपाक मातशें वयर सकयल जालां आसतलें की गोवा मायल्स स्क्रॅप करा म्हणून. सो आयज सगळ्यांक एकूच जाय की आमी एक बेज घेवन चल्लेले आमी की गोवा मायल्स स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून. जर कोणाक सतयता गव्हर्मेंट जावं येल्लो कॅपाक कितें तरी जाल्यार अशें हांगासर डिसिजन जाला की सगळे आमचे भाव एकल्याक जर व्हरता जाल्यार सगळे जाण बसपाक भितर जावं वचपाक रेडी आसा म्हणून. सो आमी त्या स्टेजीचेर उबे आहा. सो आमी सीएमाक सांगले की आमी ॲप बेज म्हणटा पळय गोवा मायल्स तेका आमी कशेंच जॉयन जावपाक ना म्हणून. सीएमान मान्य केलें आनी तो तुमकां जर ॲप जाय जाल्यार तुमी कर. आमी सांगलें आमकां ॲप म्हणटा तें नाका, कळ्ळें तुका. सो हांवें एकूच स्टेटमेंट दिला, जे 10 जाणांक जाय, लोकांक आमच्या जाय पळय फायनली तेच जातलें म्हणून. हांव डिसिजन मेकर न्हू, जावं आमची कमिटी आसा पळय ती डिसिजन मेकर न्हू. जे जनताक, जे लोकांक नॉर्थ गोवा जावं सावथ गोवा ऑल गोवा टॅक्सीकारांक जाय पळय ते जातले. थोडे ॲप बरे म्हणटात, थोडे म्हणटा की टॅक्सी इवन पॉलिटिकली सगळें डिवायड जाल्लें आसा. आमी जी न्यू ॲप आसतले टॅक्सी हांकां आमी तांकां ओपोज करना. एट द सेम टायम जे आमचे ट्रेडिशनल टॅक्सीवाले आसात त्या टॅक्सीवाल्यांचो एक पारंपारीक तो एक धंदो आसा. तेंचे कडेनय सरकारान ओपोजिशन पार्टी अशी म्हणून पळयनासतना, ते दुस्मान अशें पळयनासतना तांचे कडेन बाचाबाच करची. आनी तसो हो व्हडलो इशू न्ही. मुख्यमंत्री आनी सरकारान हो इशू एक इगो इशू करून घेवचो न्ही. करमळी रेल्वे स्टेशना कडल्या 48 टॅक्सीवाल्यांनी सामुहीक संप केल्ल्यान तांच्या विरोधात FIR दाखल जाल्या. ओल्ड गोवा पुलिसांनी 188 IPC आणि सेक्शन 4 अंतर्गत कागाळ नोंदयल्या. हेर टॅक्सीवाले आमचे मदीं येतात. लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा अशें गोवा मायल्साच्या अधिकाऱ्यांनी गोवा 365 सांगलें. आमच्या हातून जर आतां एक ड्रायव्हर आसलो जाल्यार ताका रिटर्न ट्रीप मेळपाचें प्रोविजन आसा. आनी हातून कांयच कमिशनाचो मॉडेल ना. तातूंत जे ओनर्स आसा पळय टॅक्सीचे ते सगळे गोंयकार आसा. जे ड्रायव्हर जे बसता पळय स्टेरिंगाचे जे ड्रायव्हर बसता पळय जांकां ओनरान हायर केल्ले आसा पळय ते थोडे गोंयकार ना. मात हो जो सिनारियो तुमी पळयत फूल गोंयान जाल्यार फूल गोंयानूय सिनारियो सेम आसा. खंय ड्रायव्हर जे आसता पळय तितले गोंयकार आसना, मात जो टॅक्सी ओनर आसता तो गोंयकार आसता. आमचे खबराकार साळगांवच्यान संदीप कांबोलकार, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी, यशवंत परब आणि खबराकार क्लिंटन डिसोजा. बुधवाराय पावसान गोंयकारांक शेप लायलो. ह्या फुडें 3 दीस गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर घसघशांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते खातीर जतनायेची शिटकावणी हवामान अधिकाऱ्यांनी दिल्या. पावसाच्या माऱ्याक लागून भाजी आणि दुधाची पुरवणीचेर परिणाम जाला.
पावसाच्या उदकाबरोबर घाण उदक व्हावूंक लागिल्ल्यान भलायकेचो प्रश्न निर्माण जाला. उटंगराचे पावस वाऱ्यान गोंयचो सैम हालोवन सोडलो. जायते कडेन रस्ते भरून व्हांवताले, घरांनी उदक वतालें, वीज गेली. बरेच गांवांनी पावसा आदली कामां करूंक नाशिल्ल्यान सार्वजनीक मालमत्तेचें लुकसाण जालें. चांदेल, हासापूर सावन ते मायणा, नावेली आनी कुंकळे चिंचणी मेरेन पावसाचो सांवार पळयात. For 24 hours, the rainfall was less, but from today up to another 3 days, this rainfall is going to be more. That is very heavy to heavy rainfall at many places. But on 4th day, this is going to be less. Fishermen are advised not to enter into the sea and just they should wait for the clearing this weather to the clear. No, be prepared alert is already issued for the administrative divisions and it has already been communicated to them. ह्या गावचे सगळे ह्या जवळजवळ 4 किलोमीटर अंतरावर त्या साईडला अडकलेत. आपण बघू शकता की हे जे शटर दिसतंय ते गेले 2 दिवस अर्ध शटर झालं होतं आणि त्याच्यात पूर्ण पाणी भरून इकडे तिकडे सलून आहे तो त्याचं पण नुकसान झालेलं आहे. आपण पाठीमागे पण बघू शकता किती गाड्या थांबलेल्या आहेत आणि इकडे भरपूरच म्हणजे ह्या 20 वर्षात आम्ही जेवढं पाणी अनुभवलं नाही तेवढं पाणी इकडे आम्हाला ही भयंकर स्थिती इकडे निर्माण झालेली आहे. तूं वता खंय आमगेलो तूं एक टाकयो दी कितें आम सांग एक वरां सांग. ही भेंडी सारकी देयल्या बऱ्याचे पाजे मोळाचे सांग देयल्या. सकाळ सावन आमी फायरा फोन माताय सकाळ 10 वरां सान आज सुद्दां पासून अजून फायर ब्रिगेड पावलो ना. जाल्यार तूं म्हाका सांग हे फायर ब्रिगेड हे मोण गोर पोटोले लोक भितर पळोवन बोतो तेदो येतले. आमगे तळ्याकय इफेक्ट जाला. आयनडींक सगळे उद्या व्हडांतल्यान व्हांवून गेलां आयनड म्हणटा ते रायतळ्या कडचे. हे आमगे एक इन्स्पेक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आदली परराष्ट्र मंत्री आणि भाजपाची फुडारी सुषमा स्वराजाक गोंयच्या मंत्रिमंडळान आर्गां ओंपली. गोंयच्या विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शोक प्रस्ताव हाडिल्लो. आमकां बहुतेक जाणांक सगळे नांवान वळखणारी नांवान हटकणारी आडनाव न्ही नांव घेवन हटकणारी अशी ही आमची नीती. कार्यकर्त्याची कशी दृष्टी असची आणि राजकीय क्षेत्रात वावरता असताना एकनिष्ठेन आणि जिद्दीन कशी वाटचाल करची हे जर आदर्श उदाहरण हे सुषमाजीच्या रूपान आमच्या सगळ्या समोर आसा. भारतीय जनता पार्टी बद्दल त्यांचे घराणे कशे त्यो स्वतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या घराण्यांतल्यान आयल्ल्यो आणि तांचो मिस्टर स्वराज जे आसात तांचे पती ते समाजवादी विचारसरणीतले
समाजवादी विचारसरणी त्या वेळार थंयसर संघाच्या एका प्रमुख कार्यकर्त्यान हांची ओळख करून दिली, तांचे लग्न लावून दिले. ते स्वराज, मिस्टर स्वराज हे एडवोकेट, सुषमाजी एडवोकेट, आणि तांचे लग्न लावून दिले. 6 ऑगस्टाक काळजाचो आताक आयिल्ल्यान सुषमा स्वराज्याक मरण आयलें. 9 खेपे ती खासदार म्हूण वेंचून आयिल्ली, 5 खेपे हरियाणा सावन आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ली. युवावस्थेत म्हणल्यार 25 वर्सां पिरायेर 1977त हरियाणा सरकारांतली ती सगळ्यात युवा कॅबिनेट मंत्री आशिल्ली. लोकसभेतली ती पयली विरोधी पक्ष फुडारी जाल्यार भारताची पयली परराष्ट्र मंत्री आशिल्ली. Condolence the passing away the former parliamentary and former minister for the external affairs, the government of India, and eminent personality in Indian political sector, Srimati Sushma Swaraj, passed away on the 6th of August 2019. Sushma Swaraj was a senior leader and a loyal soldier who was always ready to face a challenge in the Bharatiya Janata Party. Her last official position was as the Minister of External Affairs in the Narendra Modi cabinet from 26/5/2014 to 30/5/2019. As a foreign minister, Mrs. Swaraj interventions ranged from seeking information on relatives stranded in avalanches in other countries to families who needed help in bringing home a relative's body from abroad, and even foreign nationals seeking urgent medical visa for treatment in India. On behalf of my constituency and my family, I wish her family my deepest heartfelt sympathies, and may her soul rest in peace. The curtain is down for a great personality amongst the women of India. It was Sushma Swaraj. Sushma ji is among the few women in this country. Ours is a very orthodox country. Women usually don't come forward. I bow my head to this great lady. एक एक्सेप्शनल लेडी, एक्सेप्शनल पर्सनॅलिटी, जिका अहंकार ना, अहंकाराचो स्पर्श तिका जालो ना, आनी केन्नाच कोणाचे बद्दल बिटरनेस तिणें दवरलो ना. म्हणजे हांव चीफ मिनिस्टर जालो, आनी चीफ मिनिस्टर जावन आमी नॅशनल इंटिग्रेशन कावन्सिलाच्या मिटिंगेक गेलो. शी वॉज द लिडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा. शी वॉज प्रेझेंट फॉर दॅट मिटींग, आनी जेवता आसतना आमी एका टेबलाचेर बसले. म्हाका पळयतकीर म्हज्या म्हऱ्याक आयली आनी म्हाका म्हळें, कामत जी आपने तो हमारे सामने मुश्किल खड़ी कर. हम आपके लिए साथ बोलने के लिए भी आ गए, आपके अगेंस्ट बोलने के लिए भी आ गए. हे सांगपाची हें तिका आशिल्लें. आप अच्छा काम कीजिए, गोवा को संभाली. म्हणजे हें फिलींग पळय जें आसा हें आयच्या पॉलिटिशियन्सां भितर आमकां दिसना. हे देशा खातीर लॉस आसा, पार्टी खातीर लॉस आसा. आमकां गोंया कडेन भारतीय जनता पार्टीशी तांचो खूब लागचो संबंद आशिल्लो. म्हाका खबर आसा, हांव 1999च्यान तांची पयली सभा ही साखळेत हांवूय तांच्या बरोबर आशिल्लो. त्या सभेक हांव सूत्रसंचालन करतालो. अशे खूब लागचे संबंद गोंय राजकारणानूय तांच्या बरोबर आशिल्ले. हे नेते आज आमच्यात गेला, हो मोठो लॉस. हांव सगळ्या ह्या विधानसभेच्या वतीन, गोंयच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली ओंपता आनी तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं हे तांचे कडेन मागता. आमी दितोलकार तशें नशिबान, कित्याक सर्गिस्त सुषमा स्वराजाची एक मोठी अशी हुज रॅली दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर घडोवन हाडलेली. तेन्ना तेजें वक्तृत्व आनी जे विचार आमकां आयकूंक मेळ्ळे, ते भितून हांव एक भितून विटनेस. आमदार, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो पायऱ्यो ही महान महिला नेता हिणें चडल्यो आनी आपलें नांव अजरामर केलें. अशी आयज ही महान महिला नेता आयज आमच्या काल सोडून गेल्लेली आसा. हे मोठें दुख्खद निधन जे जाल्लेलें आसा, तेन्ना तिका श्रद्धांजली वाहून तिच्या कुटुंबाक हे दुख्ख पेलपाक देवान शक्ती दिवची अशी इच्छा व्यक्त करता. द सेंटिमेंट्स ऑफ द हाऊस विल बी कन्वेड टू अवर फॅमिली. गोवा 365 ब्युरो. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फातोड्डेच्या स्टेडियमाची पाखी पावस वाऱ्यान हालींच हुबून गेली. आदींच ह्या स्टेडियमा खातीर कोट्यांनी मोडल्यात. आता परत ताचे दुरुस्ती खातीर दुडू मोडपाची तयारी चलयल्या आनी तेवूय बी कोट्यांनी. खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान बुधवारा सांगलें, स्टेडियमाच्या कामाक सरकारान फाटले खेपे 46 कोटी मोडिल्ले, पूण ताचो एस्टिमेट आशिल्लो 40 कोटींचो. करदात्यांचो पयसो उदकांत गेलो अशें जायना, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन विचारला. पळयात ही चर्चा.
हे पयशे आतां तूं म्हणटा की आतां पयलीं पयशे मोडले, आतां तूं म्हणटा न्यू पत्री घातलो आपूण हो न्यू पत्री घालपाक हें करतलो, आनी ती पयलीं पत्री आहाय ती एक तेंपाक कोलवा गेली. आतां ही कोलवा बी वचना जाच्याक तूं कितें करतलो? कित्याक हुंय तरी already money is spent for this work. Now you're going to spend more money. Is it not accountability? I just want an answer from you whether how much money you're going to spend, what you're going to do as far as these sheets are concerned, so that they don't fly back. तू कोलवा गेल म्हणली ती पत्ती कोलवा पावनाच्याक तू कितें करतलो? आतां इतली वर्सां जाली, आनीक फाटी 91 पडले ते कोलवा मेळ्ळे पत्रे, इतलें आस जालें. ते व्हडली पेपराचेर बी न्यूज आयिल्ली वाऱ्यान गेल्ले ते. सो आतां जे आमी करतात एक तर ते कॅन्विन्स हें आतां सीट आहा जशे एअरपोर्टा बी घातल्या तशे त्या प्रमाणे आमी घालपाक पळयतात, पण तेजो आतां एस्टिमेट प्रोसिजर आतां चालू जातलो. पयलीं सगळे पत्रे काडपाक लायले ते आसा तितले, कारण आनी उडून गेलेलो आनी हेजो बेगिनले एस्टिमेट करून आमी रेडी रावतले. From 27 crores it has gone to 9 crores. Now here issues have been raised. हे part money spent कोण? Double expense जावपाना मागीर म्हूण. You had taken an estimate of complete refurbishment of the full swimming pool. लोक जायत वयताय थिंगा. There are a lot of people going there. Even from my constituency, people go to that pool. 27 crores estimate कोण तूं आतां 9 crore म्हणून सोडिता. ते 9 crore म्हणून ते सुपरविजन वयल्यान थोड्यो वस्तू कोण पेंट मान आनी कितें कोण त्यो मागीर परती पेटे जाचना मग बिकॉज इट इज पब्लीक मनी. भिरांत सोदा तुमगे मिनिस्टर चेंज जायत मग कित्याक हिंग सगळें पाक्कन चेंज जात न्ही तेका लागून. लुसोफोनिया गेम्साक पळय जो एस्टिमेट केल्लो वॉट मडगांव स्टेडियम तो एस्टिमेट आशिल्लो 40 कोटीचो. हांव ताणें स्टेटमेंट केला ताजेर तुका सांगता. वर्क ऑर्डर दिल्या 46 crores अशें म्हणलें ताणें आनी एक्सपेंडिचर जालां पेमेंट केला 60 crores म्हणून. हाव इट इज पॉसिबल? 14 crores you have paid him extra. 14 crores is more than you want 25%. अशें म्हणटा तुका हांव तें चॅक कर सारकें. यू कांट एक्सीड मोर दॅन 5%. ताणें सांगलें की 28 कोटीचो काय 29 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो तो मागीर पेंडींग उरलो. आतां पळय तुमी जे करपाक सोदतात विथ 9 crores of rupees मिनिमम कितें जाय तें सगळें यू आर चेंजींग. कारण थंय कंडिशन स्विमिंगाक वचपाचें ना. तें उदक आसता 5वें. सकाळ फुडें भुरगे येता ते अक्षरशः हांव थंय दिसलो हांव वका वता थंय हांव दिसलो कितें म्हज्या म्हऱ्या येता आनी म्हाका म्हणटा पळय वच आनी पळय भितर कितें जालें तें. सो एटलीस्ट यू वील टेंडर इट विदीन 15-20 days. त्यांच्यानी म्हाका फायल धाडल्या हांव ती आजूच क्लियर करून घेता आनी तो क्लियर करता आनी पयलींचे जे आहा तो स्टँडर्ड मेंटेन करता. आफ्रामेन जमनी बिल्डरांक कश्यो ट्रान्स्फर जाल्यो ताची चवकशी करतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सभाघराक उतर दिलां. कोमुनिदादेच्या आफ्रेमेंतो जमनी बिल्डरा कडेन कश्यो पावल्यो हो प्रश्न बुधवारा विधानसभेत चर्चेक आयिल्लो. लीजधारकांनीच ह्यो जमनी बिल्डरांक दिल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन नदरेक हाडून दिले. कोमुनिदाद वांगडी वा जोणकारांक आफ्रेमेंतो जमिनी भाड्यान मेळिल्ल्यो. ह्यो जमिनी विकपाक मेळनात. त्यो कश्यो विकल्यो ते खातीर कसली कसवट लायली अशें दिगंबर कामतीन विचारलें. आफ्रामेन 3 परस चड वर्सां खातीर भाड्यान दितात. जाणें 5 वर्सां पुराय केल्यात तांच्यांनी 20 पटीन चड दुडू दिवन ती जमीन विकती घेवं येता अशें वित्त मंत्री जेनिफर मॉन्सेरेतान सांगलें. एक तर ताका घर बांदपाक जाल्यार 400 ते 500 स्क्वेअर मिटराचो मॅक्झिमम प्लॉट दिवं शकता. अदरवायज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजूय बी ताका प्लॉट दिवं शकता. तो एग्रीकल्चर प्लॉट तो कदाचित 2000 प्लॉट ताका अलाउड करूं शकता. तितून तो एग्रीकल्चरूच करतलो. 2000 प्लॉट एग्रीकल्चराक म्हणून घेतलो आनी मागीर कोणाक बिल्डिंगो बांदूंक दितलो दिवंक मेळचो ना. तेणी जर 500 प्लॉट घर बांदूंक म्हणून घेतला आसत ताणें तो रेग्युलर घेवचो, बाकीच्यो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करच्यो आनी घर बांदचो. आतां तांच्यांनी जर प्लॉट एखाद्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाक दिला आसत इट इज फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज. कदाचित पंचायतीक दिला आसतलो, कोमुदादीन तो क्रिमिटोरियम बांदपाक दिला आसतलो, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाक दिला आसतलो. इट इज अलाउड. म्हणजे तो ते प्लॉट दिवं शकता. ते रेग्युलरायज करून म्हणजे विथ रेग्युलरायज करून तो प्लॉट घेवपाक शकता. बट ते बिल्डराक प्लॉट विकू शकना. अफ्रामेत जर कोणाक अलाउड केल्लो 400 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट 500 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट तांच्यांनी जर दुसऱ्याक विकला आनी ताजेर जर बिल्डिंग्स येयले आसत जाल्यार ताजेर इन्क्वायरी करपाक जाय. ताजी गरज आसा. हांव सरळ सांगता. आनी ताजी आनी हेन्स फोर्थ तर हें चलचें ना. बंद करपाक जाय. आनी हे सगळें म्हणजे इट इज टोटली इल्लिगल. म्हाका दिसता ताका खंयचे एप्रुवल मेळटा आसतलें अशें. कितल्यो ज्यो आसा पळय न्ही आफ्रामेताच्यो कोणी ट्रान्सफर करून जर केल्या आसत न्ही ती चवकशी करपाक लायता आनी हेन्स फोर्थ तर बंद करपाक लायता. 400 स्क्वेअर मिटर आसा पळय स्पिकर सर थंय व्हडलेशें प्रॉब्लेम जायना. 400 स्क्वेअर मिटर तशी बिल्डिंग बांदपाक मेळना. पूण हांगा कशें आसा हांगा म्हाका सावथाचें लिस्ट आसा थोडे हातूंत भितर 12,000, 8,000, 10,000 लँड आसा.
10,000 land and today they say that it is a settlement area. You can construct 10,000 square meter of built up area there. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. टाळ पखवाजाच्या तालार वाजत गाजत खारीवाड्यार श्रीफळाचे विसर्जन केले उपरांत वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह सोंपलो. भजन, दिंडी आणि गोपाळ काले उपरांत सप्तक सोंपता. वास्कोच्या सप्तकाचे हे 120वें वर्स. मंगळारा दनपारा 12:30 वरांचेर ह्या फामाद सप्तकाक आरंभ जाल्लो. 24 वरांच्या ह्या अखंड सप्ताहात वेगवेगळ्या मंडळांनी भजनां केली. वास्कोच्या ह्या फामाद सप्तकाक गोंयभरच्यान भावीक हजेरी लायतात. जायतीं भजनी मंडळां आपली भजनी सेवा सादर करतात. कांय पुराणीक देखावे उबारतात. बुधवारा दनपारा खारीवाड्यार श्रीफळाचे विसर्जन करून सप्ताहाची समाप्ती जाली. दामोदराच्या मंदिरा कडल्यान गोपाळ कालो करत भाविकांनी टाळ मृदंग वाजयत गोपाळाचो जयघोष करत दिंडी काडली. खारीवाड्यार श्रीफळाचे विसर्जन करून अनुच्या सप्तकाची सांगता केली. पळयात सप्तकातले उर्बेभरीत खीण. आणि हो सप्ताक जाता नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिसा आणि मागीर तो 24-12 आमी नाल दवरतात. तेच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा 12 नाल आमी विसर्जन करपाक व्हरतात. हे 24 तास हो सप्ताक चलता. ते भजनी मंडळ प्रत्येक येता आणि आपापल्या भजन स्पर्धा हे करतात, दाखयता आणि 24 वरां भजन चलता. आणि आमची वर्साची मिरवणूक आहा ती वयता आणि खाऱ्यावाड्यार विसर्जन करता आणि हेजी सांगता करता. आणि ही आता नाल धरता त्यांची 4थी पिढी. आणि हे आता ॲक्च्युली श्रीफळ आम्ही विसर्जन केल्या उपरांत सप्ताची समाप्ती जाता. आता असो म्हणजे आता हे इतली वर्सां अशेंच चालू आसा. आता पयलीं लोक भुरगे कमी येताले. आतां उत्साहान भुरगे खूब लोक येतात आणि अशेंच दबाज्यान मनीस सप्ताक काबार करता. म्हणजे वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोवा पर्यटन खात्यान गोंयांत आंतरराष्ट्रीय पर्यटन दालन उक्तें करपाचें थारायलां. 23 ते 25 ऑक्टोबर मजगतीं हें दालन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत लोकां खातीर उक्तें आसतलें. ह्या दालनांत खरेदी करपा खातीर 125 देशांतल्यान आंतरराष्ट्रीय गिरायकां येतलीं अशी अपेक्षा आसा. खाशेल्या दारनघरांत गोंयचे उत्सव, रातच्या वेळावेल्यो कार्यावळी, दर्यादेगो, दायजां, रानां दर्शन, वखदी पर्यटन, पावसाळी पर्यटन अशा वेगवेगळ्या गजालींचो आस्पाव आसतलो. And this year event will be held during the period 23rd to 25th of October at Shyama Prasad Mukherjee Stadium. The major objective is to provide a platform for all the tourism industry stakeholders here in the state of Goa to have interface with their counterparts from international market as well as from the domestic market. We plan to host around 150 domestic buyers as well as 125 international buyers, along with a good sizable population from the domestic and international media. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.